बोड्ड्या दिवचले 35 जाण मलेरियेचे दुयेंती सापडल्यात। हेल्थ इन्स्पेक्टर म्हणटा आतां मेरेन 18 मलेरिया दुयेंती आसा। मात कावन्सिलराच्या म्हणण्याप्रमाण 35 दुयेंती बोड्ड्या मलेरियेन पिडेस्त आसा। ह्या संदर्भात जागृताय उपक्रमाक सुरवात जाल्या। आरडीएक्स गो खातीर दिवचलेच्यान चंदू मांद्रेकार। वाइवेक्स है या फाल्सिफेरम मलेरिया है, वो कौन सा टाइप का मलेरिया है या फिर वो मिक्स मलेरिया है, दोनों भी कभी कभार हो सकता है पेशेंट को, ऐसा भी है। अगर वाइवेक्स मलेरिया रहा तो हम 3 दिन एडमिट रखते हैं। 3 दिन का क्लोरोक्विन का दवाई होता है और बाकी का दवाई घर ले जाने को देते हैं। वो पूरा 14 दिन का ट्रीटमेंट खत्म करना ही होता है। हे जे लेबर आहात ते हांगा एकेच कडेन काम करना, ते म्हापश्या तेंचे कन्स्ट्रक्शन आहात आणि थंयसर जाल्ले कारणान ते हांगा येता आणि हांगा जे लोकल लोक आहात तांकां ते इफेक्टेड जाता। एक्चुअली पळोवंक गेल्यार तेंच्या आंगात पयलीं पासून तो जंतू आहा आणि व्हडले आमी आतां सध्या स्टेप्स घेतल्या, आयसी एक्टिविटीज केल्ली आहा आणि तेंचे स्लायडी काडलेले आहा, ब्रिडींग सायट पयल्ली आहा, सगळे आमी आणि अवेअरनेस केल्ले आहा सगळ्यांक हांगासर। आमकां हितून आतां आमकां एक 10 कितें केसी मेळ्ळा तेंचे लेबरांचे आणि ते सगळे इम्पोर्टेड मलेरियाचे केसेस। हां मलेरिया आणि त्याच्या सरावंडिंगीक आनी आमकां एक 7-8 केसी मेळ्ळा, म्हणजे 18 केसी सुमार आमकां मेळ्ळ्या हांगासर सगळेच म्हणजे या एरिया बोर्डे एरिया। अभी कितने लोगों को मलेरिया हुआ है? 15 दिन हुई, मतलब 2-4 ठीक हो गया मलेरिया से, अभी 5-6 को होगा। तुम्ही किती घेतला का म्हणता काउन्सिलर भाई सेप्टिक टँक सेप्टिक नरती बाबा हा एक 35 केसीस हांगा बड्ड्यान मेळिल्ले आसा आनी हांव सदांच हेल्थाक कंप्लेन करीत आसा, लेटर दीत आसा। स्प्रेइंग केला खरें पूण फॉगिंग करूंक नासलें, पूण अश्यो केसीस जेन्ना कवळे जास्त मेळपाक लागल्यो तेन्ना आमी राती काल 2 दीस जाले अख्खे वॉर्डाक म्हाज्या सगळ्याक फॉगिंग केलें। जे वर्कर्स आहा ते म्हयन्या चेंज जायत आसता आनी ते म्हापसा वयता, परत हांगा येता, हांगासून थंय वयता, थंयसून हांगा येता, म्हणजे ते खंय तरी मलेरिया थंयसून हांगा घेवन येता अशें तरी म्हाका दिसता। कित्याक आमचे लोकल पीपल काय अशें घाण करिना, आपले सरावंडिंग जावं आमची म्युनिसिपालिटी सगळी सरावंडिंग लीप करीत आसता। आनी जाता कितें हांगासर जे वर्कर्स जे आसा तांकां क्लिननेस ना, तांकां लिपेस ना, तांकां बरी हें ना, उक्तड्यार टॉयलेट करता, सगळें न्हांवपाक हे हळशीक सरावंडिंग सगळी हळशीक आसा हांगासर।